खूबश्यो गोष्टी ह्या सरकारान केल्ल्यो आसा आनी आज ह्या सरकाराचो पीडब्ल्यू मिनिस्टर म्हणून हांव एकूच सांगूंक सोदतां की अंडर द डायनामीक लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत खूबश्यो गोष्टी आमी केल्यो. आमी पयर फाटीं जेन्ना ब्रिज जो जुवारी ब्रिज आमी इनॉग्रेट करून 4 लेनाचो आमी लोकांक डेडिकेट केलो. अशें करून खुबश्यो गोष्टी ह्यो सरकारान जे 1 वर्सा भितर खूब कामां सरकारान लोकांक भेटयल्लीं आसा. हांव आयच्या दिसा परत एकदां समेस्त गोंयकारांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी तुमचेय सगळ्यांचे जेंच्यांनी ह्या सरकाराक तेंको दिलो, म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हज्या नेतृत्वाच्या सकयल गोंय फुडें व्हरपाक गोंयांतले वेगवेगळे प्रकल्प पुराय करपा खातीर आमचो सगळ्यांचो खूब मोठो हातभार आसा. ते करपाक तुमी सगळ्यांचो तेंको आसा हें नक्कीच. आमी पळयता की वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यात आमी पुराय केले आनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत पयल्या 10 फोकस पॉयंटांचेर विश्वास दवरून म्हणजे हावजिंग फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर दिव्यांग अशा पद्दतीचे म्हणजे ऑलमोस्ट 98% लोकां पर्यंत ह्यो सगळ्यो गजाली दिवपाक शकले. आनी हांव अभिनंदन करता त्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे, अभिनंदन करता त्या स्वयंपूर्ण नोडल ऑफिसरांचे जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमांक देश पातळीचेर आमकां तोखणाय मेळोवन दिली. आनी आज जशें आमी म्हणटा माननीय मोदीजी मन की बात सेलिब्रेट करता त्याच पद्दतीन आमी गोवा की बात म्हणजेच गोंयच्यो गजाली ह्यो करपा खातीर दर म्हयन्याक आमचो एक मंत्री दर 3ऱ्या शेनवारा लोकां मदीं आपल्या खात्या विशयी स्वयंपूर्ण मित्र, पंच, सरपंच आनी लोक हांच्या खातीर डायरेक्ट उलयता. खंयच्याच राज्यांत दर म्हयन्याक अशा पद्दतीन मंत्री लोकां कडेन उलोवप, मंत्री डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान वचून बसप आनी मंत्री खंय तरी 3 म्हयन्यांनी एकदां मतदारसंघात वचप हें जायनाशिल्लें. बट खऱ्या अर्थात आमकां लोकांक प्रशासन तेंच्या दारांत गेल्लें जाय. फाटल्याच म्हयन्यांत आमचे बाप निलेश काब्राल हे तुमच्या मदीं उलयले. फुडल्या म्हयन्यांत बाप रोहन खंवटे, तेज्या फुडल्या म्हयन्यांत विश्वजीत राणे हे उलोवपाचे आसात. आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल आमी पयले आमचे एग्रीकल्चर कॉलेज गोंयांतले सुरवात केले. आज आमचे ऑलमोस्ट सगळे फर्स्ट इयर पासून लास्ट इयरचे भुरगे थंयसर एग्रीकल्चर शिकता. आमी इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द युनिवर्सिटी लॉ युनिवर्सिटी सुरू केली. स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या लिडरशिपीच्या सकयल खेलो इंडियाचे सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आमी गोंयांत सुरवात करपाक शकले. नॅशनल गेम्स आमी होस्ट करतले. नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज आमी सुरवात केली. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे म्हणजे गजाली आमी करपाक शकले. फार्मर्स प्रोड्युसींग कंपनी FPOs आमी नाबार्ड हांच्या बरोबर मेळून आमी सुरवात केल्या. वेगवेगळ्या गोंयांत आतां पर्यंत 12 FPO करपाचे आसा. APMC आसतले, बाकीच्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनांक आमी भितर घेतल्या. 6 FPOs आतां पर्यंत तयार जाल्या. आमी 7 मंडल्स ऑफ द स्टार्टअप अंडर द इनाम स्कीम ही एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करता. किसान कार्ड, फिश सेलर कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा आमचे फिशरीज मिनिस्टरच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो फिशरीज स्किमी आमी करता.